नमस्कार योकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो योकार खबरो विस्तारान। पासपोर्ट आणि ओसीआयचो इशू आपले कडेन उसरा आयलो। दोनूय इशू रोखडेच सुट्टले। दिल्ली यत्न चल्ला। मुख्यमंत्री सावंत सांगता सीएए चालीक लायिल्ल्यान पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानांतल्यान भारतांत आयिल्ल्या अल्पसंख्याक हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैनांक 70 वर्सां उपरांत नागरिकत्व मेळटलें। मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याची तुस्त केली। पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासल्यान आयिल्ले हिंदू आसतले, ख्रिश्चन आसतले, सीख आसतले, त्याच बरोबर बौद्ध आसतले, हे थंयसरले मायनॉरिटी समाज जो आयलो 2014 पर्यंत आनी तांकां सिटीजनशीप मेळूंक ना। कितलेशाच वर्सांची तेची आज म्हाका दिसता सिटीजनशीप मेळपाचो जो कायदो अमेंड केल्ल्या कारणान तांकां सिटीजनशीप मेळटा, हे खूब बरी गजाल आसा। आनंद व्यक्त करता आनी खऱ्या अर्थान जे तांकां न्याय मेळ्ळो की त्यांची कितलीशीच जनरेशनां म्हणजे भारत देशाची फाळणी जाल्या उपरांत ज्यो चुका जाल्ल्यो त्यो चुका परत एकदां आमी म्हणटा की तांकां सिटीजनशीप मेळ्ळ्या कारणान खरोखर तेंच्यांनी आनंद व्यक्त केला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव आभार व्यक्त करता। ह्या थंयसरल्या मायनॉरिटी समाजाक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें काम हे केलें, त्या बद्दल देशवासियांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन। पासपोर्ट ह्या विशयाचेर इट इज एक्चुअली लॉंग पेंडींग इशू। ज्यांचे अशा पद्धतीत म्हणजे सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट आणि रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट ह्या दोनां मदलो आनी ताका लागून तांकां ओसीआय कार्ड, आता रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट मेळ्ळो काय तांकां ओसीआय कार्ड मेळना, पण मुळात हो विशय उसरा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत हाडलो, हांव खरेंच सांगता। आनी त्या बेगीन तो थोडोसो बेगीन जावपाक जाय तो तरी सुद्दां म्हणजे हांवें फॉरेन सेक्रेटरी आसतले, बाकीचो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आनी मिनिस्टर हांच्या कडेन डिस्कस केला आनी खास करून पयलीं होम मिनिस्टराकूय डिस्कस केला। बेगीन सुटावो करचो असो म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता तो विशय जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो अशें हांव आशा व्यक्त करतां। सीएए कायदो लागू करपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक गोंयचे बीजेपीचो योकार। फुडारी म्हणटात एनआरसीचेरूय विचार करात, घुसखोरीचो बंदोबस्त करात। आप म्हणटा कायदो लागून मुस्लिमांकडे भेदभाव करता, वेंचणूक मतींत धरून निर्णय। असलो कायदो रिलिजनाचेर पयलीं सदां हो कंडेम जावपाचो आनी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन कमिंग अप विथ दिस इज ओनली टू पोलराइज एंड क्रिएट अ मेस इन द कंट्री। सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस। सीएए हैज टू बी कंडेम। सीएए इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री एंड सीएए was never required and it was agitated in a larger manner. So we strongly condemn this. सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट हो ॲक्ट कालपासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा, एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंच्यान अन्याय जाल्लो, त्या मनशान धड हांगाली सिटीजनशिपूय नासली आनी भायली नासली, त्यामुळे त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा, वोटींग अधिकार आसत, तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली। आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात, बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात, तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो। There has to be some barrier, there has to be some law in place, and implementation of the law is very important, which he has implemented today. We all welcome it. All citizens of India, people of India should welcome this decision. थोडे नेपाली आसा जावं बांगलादेशी बी नेपाली हे दिल्ले आहा न्हू, बांगलादेशी जे आहा तेच सांगता तुका हांव की दुसरे कंट्रीचे लोक हिंगासर येवन रावता आनी आधार कार्ड करता आनी मागीर इलेक्शन कार्ड करता, मागीर रेशन कार्डाचेर तेंचो हात वयता, हें बंद जावपाक जाय। कित्याक आमकां तूं आमी फाल्यां युरोपाक वचून रावंक शकता काय? ना, रावंक शकना। आमकां ते दावडटले। गोंयांत रेंटकार आनी बायक घेवपी टुरिस्टांक आतां अंडरटेकिंग फॉर्म भरचो पडटलो। सगळे नेम मान्य आसल्यारूच गाडी भाड्यान घेवपाक मेळटली म्हूण एसपी ट्रॅफिक राहुल गुप्ता उलयलो। अंडरटेकिंगान खंय 10 म्हत्वाचे नेम सांगल्या। रेंट कार आनी बायकांचे वाडट्या एक्सिडंटाचे फाटभुंयेर हो निर्णय। अदीं केन्नाय इन्स्पेक्शनूय करतले। रेंट कार आनी बायक घेवन गोंय भोंवडी करपी टुरिस्टांचो आंकडो दिसान दीस वाडटा, तांचे एक्सिडंटूय वाडटात। गोंयांतले ट्रॅफिक नेम खुटाळ्याक मारून कितलेशेच टुरिस्ट भोंवतात, तांचेर आळाबंदी घालूंक येरादारी खात्यान आतां उपाय काडला।
टुरिस्ट गाडयो भाड्यान घेतनाच तांच्याकडच्यान अंडरटेकिंग घेतले. सगळे नेम अटी मान्य असल्यारूच तांकां गाडी दितले. So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when the user rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed 2 undertakings, one for rented bike and one for rented cabs, and these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations that the user will read and user will fill his personal details on this undertaking and then sign it. So this is the undertaking for rented car and this is the undertaking for rented bike. So based on the specific issues of bike and cab, this undertaking has been drafted. Undertaking, there will be 2 copies of undertaking that the user will have to sign. One will be kept by the user himself throughout his stay in Goa and other will be submitted to the rented agency. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 22,217 इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेतल्यात. राजकीय पक्षांनी तातूंतले 22,030 रिडीम घेतल्यात. SBIचो सुप्रीम कोर्टात कंप्लायन्स एफिडेविट. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 मेरेन बॉन्ड विकत घेतिल्ले आनी रिडीम केल्ले म्हणून रिपोर्ट. बॉन्ड घेतिल्ले तारीख, कितल्यो घेतल्यात, तशेंच कोणी घेतल्यात, राजकीय पक्षांकडे ताचो संबंध कितें ते सगळी माहिती एफिडेविटात दिल्या. LPG गॅस सिलिंडराचे होम डिलिव्हरीच्या नांवार मायज पयशे घेवं नाकात म्हूण सरकाराचो LPG, HPL, BPL आनी IOCLचे डीलर एजंटांक ऑर्द. डिलिव्हरीचे नांवार पयशे घेवपाचे प्रकरणात गिरायकांचेर वजें. कोण घेता आसत जाल्यार गिरायकांनी कागाळ करची म्हूण उलो. HGPDAचे होलसेल नुस्तें मार्केट फातोर्डे सावन तात्पुरते वेर्णा IDCत शिफ्ट केला. GSID वरवीं नवें मार्केट बांदपाक घेतला. ताचें काम बेगीन पूर्ण करपाक मजत जावची म्हूण मार्केट शिफ्ट. थळावे नुस्तेकार बेजार. ओपन जातले न्ही 6 म्हयन्यांनी फेज 1 ओपन जातली. देन मिनिस्टरा बरोबर आमचे डिस्कशन जाल्यार मिनिस्टर म्हणलें की आज एक फेज ओपन करत आनी वर्सां भितर ती जायत जाल्यार इट विल लूक व्हेरी बॅड म्हणून बिकॉज वी कॅनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टायम. हें ओपन करून तें कंजेशन आसतना दुसरें काम फास्ट जावपाक शकना. सो इफ यू हँड ओवर द रिमेनींग पार्ट ऑल्सो टू अस वी विल कंप्लीट इट विदीन 6 months. सो दॅट रिमेनींग पार्ट तो आमी अजून शिफ्ट करूंक शकले ना. लास्ट टायम मिनिस्टर रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, हांवूय रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, जो IDCचो चेअरमॅन. And he has told us there are some sheds which he will see whether they are renting it out or they are empty. Once एक आमकां खंयची शेड मेळ्ळी जाल्यार हे सपोज फिश मार्केट थंय शिफ्ट जालें. सो तुमी वेर्ना IDC व्हरपाक वेर्ना IDC व्हरपाक सोदता. सो इट इज फॉर अ टेम्पररी पिरियड. एक 6 म्हयन्या खातीर सपोज इफ वी टेक दॅट हांगा इमिडिएटली रेडी जातलें. अजून तेंची अर्दी तशीच उरला. 60% काम जालां. आमकां ते सांगतात 3 म्हयन्यान जाले. 3 म्हयने आत्तां मार्केट शिफ्ट करता, आत्तां मार्केट शिफ्ट करता. अजून तेंची मार्केट जालें ना. आतां ते म्हणटा आमकां आनी तुमी खंय वचा आमकां शिफ्ट करता म्हणटा ते आनी वेर्ना वचा म्हणटा ते आनी एज पर चेअरमॅन SGPDA. पूण ते सडनली वेर्ना वचा तुमी हें काम आमकां अजून ते आमकां गॅरंटी ना ती की मार्केट जातली केन्ना ती. आतां मॉलाची गरज ना. आतां हांगा सायडीन बसता आमी रिक्वेस्ट केल्ले तांकां आनी आमी प्रपोजल घातलेलो की बेश्टे शेड बांदल्यार पुरो म्हणून हे सायडीन आनी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाक गरज ना. एक 2-3 म्हयन्यात ते काम जाता. धारबांदोडा उपजिल्लोधिकारी आणि PWDच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा साकोर्डेच्या रगडा न्हंयचे पळोवणी केली. फाटले कांय दीस न्हंयचे उदकाची प्रदुशणाचो इशू तापला. नुस्तें पोसपी एकल्याक लागून उदक प्रदूषित. ताका नोटीस काडल्या म्हूण कांय दिसां पयलीं जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. मंगळारा रातीं गिरी नॅशनल हायवेचेर एक्सिडेंट. मोटार डिवायडरार चडोवन लायटीच्या खांब्यार मुखली. ड्रायव्हर जखमी. मजगतीं शिगांव मोटारसायकलीचो अपघात. अनीश कुजूर हो 21 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. सध्या गिरी हायवेचेर आतांच एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. नागराज म्हणून एकटो रोडचो भुरगो वेगनार घेवन पर्वरी सायडीन वयतालो. सो हांगा फ्लायओवर आहा थंय ताणें गाडी फास्ट केली आनी तेजी गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ली आसा.
आनी हांगा लायटीचो पोल आहा, लायटीच्या पोलार ताणें गाडी मारिल्ली आसा, ताका इंजरी जाल्ली आसा, ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लें आसा अशें आमकां दुसऱ्या कडल्यान म्हायती मेळटा. म्हापसा पुलीस आनी अग्निशामक दल ऑन द स्पॉटार पाविल्ले आसात. रुडंड्या खातीर सौरभ शिरोडकार. काल कुळ्या हांगासर वाठारांत एक अनीस कुजूर हो भुरगो शिगांवटी कुळ्या वयतालो आनी पल्सर गाडी घेवन वयतालो आनी तेजो पल्सर गाडये वयल्यान बॅलन्स म्हणल्यार जो चालक हें जाल्ल्या कारणान तेजी गाडी जी आहा एक लायटीच्या खांबार आदळ्ळी आनी ताका जागीच मृत्यू येयलो. हो अनीस कुजूर हो रावपी थंयचो थळावो आनी 21 वर्सां आनी म्हाका दिसता काल संक सुमार ही घडणूक पोलिसांनी पंचनामा करून थळाव्या पोलिसांनी बॉडी आहा ती GMCन धाडलेली आसा. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बेरेस्तारा ISL सुपर लीगात FC गोंय आड बेंगळुरू FCची मॅच. गोंय विनिंग पोझिशनात टॉप 4 आसा. बुधवारा जावपी मॅचीत 5 नंबरार आशिल्ली केरळ ब्लास्टर जिखल्यार फाल्यांची मॅच गोंयाक जिखचीच पडटली. पुराय तयारी जाल्या म्हूण हेड कोच सांगता. फाल्यां फातोड्डे मॅच. Obviously, now after 48 hours later, more calm I am. But my opinion is not about if I finish the game or not. My opinion is that we are losing more than losing points. When the team, in my opinion, is playing the best football in this moment in the competition. The explanations are always difficult in football because everyone can speak and explain his opinion or their opinion and it's correct. Football is one thing that you can say one thing, I can say another thing, and both can be right. There is an expression in Spanish, I don't know if in English I can translate that is like sometimes it's like a blanket, no? When you cover your face, your feet are completely out and opposite. Then when the team is creating a lot of chances, if you score, because it's not about even don't score, because we scored 2 goals in Kerala and 3 the other day, but it's true that in Mumbai and East Bengal we created a lot of chances and we didn't score. But then usually when you are attacking, you have some spaces in defense. That was our main point. स्कुलां खातीर फंड उबारपाच्या नांवार भुरग्यांक लॉटरी कूपन रेफल्स विकपाक लावपाच्या प्रकरणात गोंय राज्य बाल हक्क आयोगान गंभीर दखल घेतल्या. ह्या प्रकरणात भुरग्यांचे शोषण जाता. लॉटरी रेफल्स विकूंक तांचेर दबाव हाडटा म्हूण हुस्को. हो प्रकार सोमतोच बंद करपाचो म्हूण उलो. 15 दिसांत शिक्षण संचालका कडच्यान कृती अहवालूय मागला. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान लक्षद्वीप वचपी फ्लाय 91 एअरलायन सेवा सुरू. नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियान व्हर्च्युअल उक्तावण केलें. 18 मार्चासावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शहरांक जोडटा. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा मोपा लिंक रोड एप्रिलांत जाता. देखो अपना देश स्किमीत गोंयांत टुरिजमाक बूस्ट मेळ्ळो. दाबोळे आनी मोपा एअरपोर्टाक लाव. लक्षद्वीपावेले पर्यटन वाडोवंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो यत्न. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान लक्षद्वीपाक वचपी फ्लाय 91 एअरलायनीन सेवा सुरू केल्या. नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान व्हर्च्युअली विमान सेवेचें उक्तावण केलें. माझी हेच कल्पना आहेत की आता 2 एअरक्राफ्टची सुरुवात झाली. 1 वर्षामध्ये आपण 2 एअरक्राफ्टला वारंवार वाढून 6 एअरक्राफ्टचा लक्ष्य प्राप्त करून द्या आणि लवकर हे ATR एअरक्राफ्टला घेऊन आमचा टियर 2 टियर 3 शहरांचा एक माणसाला हे कनेक्टिव्हिटी ग्रामीण अंचलचा माणसाला पण हे कनेक्टिव्हिटी द्यायचा लक्ष्याची पूर्ती आपण करून द्या. देखो अपना देश स्किमीन गोंय टुरिजमाक बूस्ट मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा लिंक रोड खंय फुडल्या म्हयन्यांत पुराय. देखो अपना देश आज
अगादीची पहिली फ्लायट हांगासर वता म्हणजे हाज्या पयलीं गोंयांतल्यान अगादी वचपाचो कोणी विचारय करूंक नाशिल्लो आनी इतकी कनेक्टिविटी कोण घेवन वयतलो हेंय कोणी पळोवंक नाशिल्लें आनी ताकाच लागून देखो अपना देश ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंया देशांतले म्हणजे आयलंड आसूनी किंवा स्मॉल सिटीज आसूनी हे पळोवपा खातीर टुरिजम हांगासले थंय वतले थंयसले हांगासर येतले इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो आज जर आमी पळयता आसता तुमचो फक्त कनेक्टिंग रोड जो मोपा एअरपोर्ट टू द नॅशनल हायवे कंप्लिटींग इन द एप्रील म्हयन्यात तोय पुराय जाता आमी अजून सकयल्यान टर्न मारून जे वता म्हणजे आनीकूय बी आनी जी येवपाक थंय 10 मिनटां लागतात आमी विदिन 5 मिनिट्स वी विल डायरेक्टली टच टू द नॅशनल हायवे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा पर्यटनाक गोंयचे दोनूय एअरपोर्ट म्हत्वाचे. Always people would like to say that Dabolim is stopping. I think Chief Minister, our Union Minister, Sripad Babu Naik, Mr. V.K. Singh, the Prime Minister, everybody has put one tone that both the airports will be there and both the airports in their own domain are doing the businesses what they need to do. 18 मार्चा सावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शहरांक जोडपी फ्लायटा सुरू करता. CEO मनोज चकर उलयलो. 13 city pairs. 13 city pairs. Okay, in first 4 months. Yes, that is when the 4th aircraft comes in. Okay. We would get to 13 city pairs. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. दाबोळे एअरपोर्टाक आनीक एक धपको. स्पायस जेट एअरलायन्सान दाबोळे वेली विमान सेवा बंद करपाचो निर्णय घेतलो. मोप्पाचे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वेली विमान सेवा मात चालूच उरतली. स्पायस जेट दोनूय विमानांचेर सेवा दितले. मजगती स्पायस जेटाचो CEO अरुण कश्यप आणि CCO शिल्पा भाटियान राजीनामा दिलो. SpiceJet last operated from Dabolim Airport, I think 28th October 2023. Okay, so from then on? Since then they are not operating. It is their business decision. At the end, I think they were operating 1 or 2 flights. Okay, so they slowly cut down, stopped operation totally. They are not operating right now. Any reason, particular reason? Some believe that airport handling charges are more and better offers elsewhere. Is that one of the reasons? There is a no such what you call cost is more here, cost is less. It's not that. There's a misconception nowadays. Even some of the news articles were saying that Dabolim is costlier to operate, but it's absolutely is wrong. Dabolim Airport will continue to grow and operational facilities will continue to improve the things. First there was Air India that decided to go out, then Oman Air, Qatar Air, now we're talking about SpiceJet. Sir, but any other flights or other flights are operating, international flights are operating, charter flights are operating at Goa Airport? As of now we don't have any further information with this. Any information from any other airline about it? But other flights are operating here? Yes, yes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे फुडारपणान देशभर 760 वन स्टेशन प्रॉडक्ट स्टॉल सुरू केले. गोंयांत वास्को आणि कुडचडे सावड्ड्या रेल्वे स्टेशनाचेरूय स्टॉल प्रधानमंत्र्यान विजी वरवीं उक्तावण केलें. राज्यपाल पिल्लई गोंयच्या उत्पादनाची तुस्त केली. कार्यावळीक खासदार तानावडे आणि बाकीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. Local people are concerned. Their products should be given priority, and for that purpose, in the most important part of this railway station, a stall which is visible for everybody, and all arrangements are there, and our Goan local products are exhibited there and selling. So we will welcome the Goan people as a whole, our Honourable Minister, our Honourable MP, all others are present there, and this is a golden opportunity for Goa, and I congratulate the central, our Union Railway Minister as well as Prime Minister. One station, one product. देशातल्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनचेर एक प्रॉडक्ट, लोकल प्रॉडक्ट. त्या प्रॉडक्टाचे दुकानाचें इनॅग्युरेशन व्हर्च्युअली तांच्यांनी केलें. गोंयचे 2 रेल्वे स्टेशन, वास्को आनी सावर्डे, अशा दोनूय रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जी लोकल वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा आमी, गोंयच्या प्रॉडक्टाची 2 दुकानां हांगा सुपूर्द केल्लीं आसा.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.